इश्यू झालो टँकरान सिवेज मेळ्ळी सुओ मोठो डिपार्टमेंटाचे काय काम ना चेक करपाक ते टँकरीचे बाबा खंयच्यान केन्ना 8 दीस जाले आतां इनफॅक्ट यू शुड हॅव पुल्ड अप दोज ऑफिसर्स अंडर यू water that is being served by these tankers. जुवारी ब्रिज खंय पडटा फ्रॉम जुवारी ब्रिज टू वेर्ना ते टॉयटा शोरूमात तो खंय पडटा नॉर्थ गोवा पडटा साऊथ गोवा पडटा त्या खंयच्या तालुक्यात पडटा ब्रिज चोड रे ब्रिज फ्रॉम ब्रिज एरिया जी थंय रस्तो बांदला डीबीएल दिलीप बिल्ड करून रस्तो बांदला उदका टँकर यूज केलो काय ना तुमच्याकडे रजिस्टर्ड असा ताजे रेव्हेन्यू खंय गेले टँकर रजिस्टर असतात फुकट चलयले ताजी इन्क्वायरी करा मरे तुम्ही रजिस्टर असतात म्हणलं आजोवर ते उदक जे घातले रस्त्यात इलिगल घातले वेर्ना म्हणटा म्हण ताणे वेर्ना म्हणले म्हण वेर्ना देर इज अ इंडस्ट्रियल एस्टेट अँड दिस इज एप्लिकेबल टू ऑल इंडस्ट्रियल एस्टेट तुमच्याकडे डेटा असा कितले वॉटर ग्राउंड वॉटर डिप्लिशन जाला ते there was a board formed in 2010-11 WRD officials were part of that board and thoy meter घाल्ले and some bore wells were sealed ताजे कितें जाले they have been used by the companies no we are not giving any permission साकवाळ या गावान तुमच्या जागृत सिटीजनांनी जो टँकर धरलो ज्या टँकरान रातचे सिवेज उदक ट्रान्सपोर्ट जाताले तो टँकर GA 06T 4683 या डिपार्टमेंटाकडे रजिस्टर्ड असा हाजी जाप तांणी असेंब्लीन दिल्ली जेन्ना आमी बदामीक विचारले चीफ इंजिनियर बदामीक विचारले तेन्ना ताणें सांगलें आपल्याक खबर ना आज 8 दीस जाले तो म्हणटा आपल्याक खबर ना आपूण वासपूस करता म्हळ्यार हाज्या वयल्यान तुमकां कळटा की हें डिपार्टमेंट कितलें सिरियस आसा 2 दीस पयलीं जेन्ना तांच्या इंडिपेंडंट MLA जो या भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करता कुट्टाळेचो MLA हाणें मिटींग आपयली पुलीस RTO WRD सगळे ऑफिसर थंय आशिल्ले थंय WRD ऑफिसरान सांगलें की आमी हाजी चौकशी करतले क्वॉलिटी चेक करतले हाज्या वयल्यान कळटा की चीफ इंजिनियराक खबरूच ना दुसरें ताणें सांगिल्लें की तो टँकर कमर्शियल यूजाक यूज जाता आनी 73 बाय नंबर मुर्मुगांव हातूंतल्यान तो वॉटर ड्रॉ करता जेन्ना आमी ताका विचारलें की ही वेल नंबर 73 तुजे कडेन रजिस्टर्ड आसा तो म्हणटा आसा ताचे क्वॉलिटी चेक जाला तो म्हणटा ना मिटर तुमी जो घातिल्लो ताचे कितले ड्रॉ केला हाज्या ताजे कडेन कांय उत्तर ना सो हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की ह्या सरकाराक लोकांचें कांयच पडलेलें ना ज्या टँकरान सिवेज ट्रान्सपोर्ट जाता इतलो सिरियस इश्यू ते तुम्ही पयला पयर आमी FDN गेला ताकाय खबर ना PWD चीफ इंजिनियर गेला ताकाय खबर ना आज WRD आयले ताकाय खबर ना सो कोणाक खबर आसता रे जे आज उदक लोक पिता ते कोणाक खबर आहा म्हाका दिसता जेन्ना आमी ताका प्रश्न केले ताणें इन कंपल्शन ताणें सरेंडर जावन लोकां कडेन आज अपील केला की ज्या टँकरांतल्यान उदक येता त्या लोकांनी म्हूण सांगलें ताणें टँकरांतलें उदक घेवचें न्ही फक्त स्टेनलेस स्टील आशिल्ले आणि वॅलिड परमिशन आशिल्ले टँकराचे उदक घेवचे अशें WRDचो चीफ इंजिनियरान आज सरेंडर जावन सांगला दुसरें आमी ताका एक प्रश्न विचारलो की आज तुजे कडेन रेजिस्टर्ड WRD कडेन टँकर कितले आसा ते पयलीं ताणें सांगलें 2000 मागीर ताजे ऑफिसर वरभर जाले नंबर जाणना कित्याक झोला भितर लास्टाक तो कितें तरी एक कागद घेवन आयलो आणि त्या कागदार ताणें सांगलें 1190 टँकर ह्या डिपार्टमेंटाकडे रजिस्टर्ड आहा म्हजो चार्ज आसा ह्या सरकाराकडे आणि ह्या डिपार्टमेंटाचेर की टँकर माफिया हे डिपार्टमेंट चलयता आणि ते कशें 21 जानेवारीक जेन्ना प्रश्न घातिल्लो 21 जानेवारी LAQ प्रश्नाक ह्या डिपार्टमेंटान उत्तर दिल्लें आसा की 879 टँकर रजिस्टर्ड हा गोंयान आणि 3 तालुक्याचे रेव्हेन्यू ताणें दिला 25 लाख रुपया टील मार्च आणि 2018 ते 2022 द रेव्हेन्यू इज 83.94 इन दीस 3 तालुकाज म्हणल्यार उरिल्ल्या 9 तालुकान टँकर माफिया चालू हा जेन्ना आमी चीफ इंजिनियराक विचारले तो म्हणटा टँकर ना शक्यच ना म्हाका दिसता ज्या 9 तालुक्यान लोक रावतात तांकां खबर आसा त्या तालुक्यान टँकर आसा काय ना ते
सो हाच्या वयल्यान सिद्ध जालें की हे टँकर माफिया, हे ऑफिसर आणि हे सरकार टोटल करप्शन करता. जशें बाब अमरनाथान सांगलें की 30% न्ही मिशन टोटल कमिशन. हे 9 तालुक्यान 100% कमिशन. सो आज उघडे जाल्लें आसा की हे डिपार्टमेंट टँकर माफिया हे 9 तालुक्यान चलयता आणि सरकाराचो रेव्हेन्यू लॉस करता. फाटले कांय दीस विविध खात्यांनी वयता, ग्रुपूय म्हणून वयता आणि इंडिव्हिज्युअल म्हणून सुद्धा आमी वयता. हेल्थ म्हणा, FDA म्हणा, PWD, आयज WRD अशा विविध खात्यांनी आमी वयता. स्मार्ट सिटीच्या ऑफिसांनी आमी गेले आणि हे सगळे आमी वयता ते कित्याक की गोंयच्या लोकांचो आवाज कोणी तरी हांकां प्रश्न करपाक जाय. ह्या सरकाराक दिसता की गोंयकारांक कोण वालिना, सरकाराक दिसता की हांकां कोण भियाना, हांकां कोण आवाज करूंक शकना हांच्या विरुद्ध. सो आमी गोंयकारांचो आवाज जावन गोंयकारांचे हेल्थ हे सर्वोपरी दवरून आमी काँग्रेस पार्टी एक जबाबदार पार्टी जावन आमी ह्या विविध खात्यांनी वचून गोंयचे लोक कशे सुरक्षीत उरतले, त्यांचे स्वास्थ्य, त्यांचे आरोग्य कशें सुरक्षीत उरतले आणि हे असले जे ऑफिसर आसा, इनकेपेबल सरकार आसा, तांकां लागून जावपी हे विविध प्रश्न आसा. जावं तो पणजे, जावं तो सांकवाळे सिवेज टँकराचो, जावं उदकाचे ज्वलंत प्रश्न, उदीक कमी. तो पणजे सांगता चीफ इंजिनियर PWDचो की 80 MLD कमी लागता म्हणून. हो इंजिनियर सांगता कांय कमी ना, जितले लोकांक जाय तितले आमी उदक दिता. आतां फटींग कोणतोच कळना. सरकार फटींग, PWD फटींग, WRD फटींग, काय सगळीच यंत्रणा फटींग. हीच आयज आमकां प्रश्नचिन्ह पडला. जेन्ना असेंब्लीन खंयचेय सरकार आमदारांक उत्तर दिता, तें उत्तर दृढ आसपाक जाय, सत्य आसपाक जाय. कित्याक तें उत्तर तुमी त्या आमदारांक दिनात, तें उत्तर तुमी गोंयच्या जनतेक दितात. पण जनतेक जेन्ना उत्तर दिता तुमी फक्त टँकराचे फक्त अर्देकुटी इन्फॉर्मेशन दिता. अर्देकुटे इन्फॉर्मेशन फक्त 3 तालुक्याचे दिला. बाकीच्या तालुक्यांनी कितले टँकर, जावं एका तालुक्यान एक सुद्धा आसूं, पण ते इन्फॉर्मेशन असेंब्लीन गोंयच्या जनतेक दिवपाची जबाबदारी सरकारची असता आणि ते चेक करपाचें काम त्या खात्यांतल्या मंत्र्याचें असता. सो हे सरकार फटींगपणाचें सरकार जावन आसा. हे आमी परत म्हणटा की गोंयच्या जनतेच्या आरोग्याकडे हे सरकार खेळ करता. हांकां अहंकार जाला, हांकां घमेंड जाला, हे चोरपाक पेटल्या. हो एक प्रकार उदक चोरपी हे माफिया, टँकर माफिया आणि याचे संबंध या सरकाराकडे आणि या मंत्र्यांकडे आसा. हे चोर जावन आसा, हे फुटींग जावन आसा. हेंच्यांनी लोकांचे मॅन्डेट सुद्धा चोरला. पण हांकां असले बारीक बारीक पैसे चोरपाक आनी कितें पडला. मॅन्डेट गोंयच्या लोकांचे चोरपी हे सरकार, आमदारांक चोरपी, लोकांचे मत चोरपी हे सरकार. पैसे हांकां चोरप म्हणल्यार कांयच न्हू. हेंचे आयज मिशन 30% उरोवंक ना. हेंचे मिशन टोटल कमिशन जाल्ले आसा. वचात त्या खात्यान हेंचे कमिशन चालू आसा. आमकां हुस्को आसा पणजेचो. इमॅजिन स्मार्ट सिटी पणजी. थंयसर सिवेजीचो प्रॉब्लेम आसा, थंयसर उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, थंयसर वॉटर टँकर जे जाता जे पणजेच्या लोकांक घालता, आमकां त्या लोकांचो हुस्को आसा. आनी पणजेन ट्युरिस्ट येता, गोंय भरसून लोक येता. कित्याक पणजी आमची राजधानी, तिची आपुरबाय करूंक जाय, तिची जतनाय करूंक जाय आनी तितून काम जाता ते बाबत जावंक जायना, ते सब स्टँडर्ड जावंक जायना. तेका एक स्टँडर्ड आसपाक जाय. ते काम करता ते सारखे जावपाक जाय. आयज पणजेचो आमदार ती जबाबदारी घेवपाक तयार ना. पणजेचो मेयर ही जबाबदारी घेवपाक तयार ना. तेच्या सायडीची सांता आमचे तालिगांवची आमदार आसा, ती जबाबदारी घेवपाक तयार ना. तेच्या कुशीक सांताक्रूजचो आमदार आसा, तोय पणजे लागता, थंयसरय रायबंदर आनी बाकीचे चिंबल एरिया लागता, हे जबाबदारी घेवपाक तयार ना. सो जबाबदारी घेवप कोणी? कोणाक कमिशन मेळटा पणजेचे स्मार्ट सिटीचे? कोणाक तुम्ही मारूंक सोदतात? हे सिवेज आयज पायपांनी घुसलेले आसा, उदकाच्या पायपांनी घुसलेले आसा आणि हे आयज आमच्या जाणटेल्यांनी तुमकां दाखोवन दिल्ले आसा. पणजेचे जे सिनियर सिटीजन आसा तेंच्यांनी दाखोवन दिल्ले आसा. ती रडटात, तेंच्यांनी हुस्को उक्तायला.